13 डिसेंबर गॅझेट नोटिफिकेशन दाखयता. हांव एक सदां म्हणीत आसता की आम ल्हान आसतना हांव इस्कुला वयतालो आनी आमगे थिंग पोस्टा कडेन आमगे भुरगीं बसताले, आमी कोण बसताय ते भाशेन, आनी पोस्टा कडेन सगळे बसताले ते हॉटेलांत तेन्ना टॅक्स्यो बी चलयताले. सो हे 90s 95 96 खबरो ह्यो. सो तेन्ना सगळीं ती हॉटेल तेन्ना येवपाक लागले वयर सगळे सगळे मोबरा सगळे साफ करून हॉटेल बांदपाक नासली. आनी तेन्नासून आतां ट्युरिजम वाडवता आनी सगळे आपल्यागे जोडिताय, पूण टॅक्सी ड्रायव्हराक हे घरा बी ते आहाय तशें आहाय. सो ब्रँड एम्बेसिडर म्हणटा ते म्हणप कित्याक सगळं काम धंदो सोडून ते तेंपार टॅक्सी बसोयन जावं ते तेंपार कोण एक्टर येताले, सेलिब्रिटी येताले, तांकां चोरी कोण आसना कांय कोण आसना सेफली पावयताले एअरपोर्टार. ताका लागून गोंयचें नांव वाडवलें दॅट गोवा इज अ सेफ टुरिजम डेस्टिनेशन. आनी तें नांव वाडोवन हे सगळे हॉटेल आतां 10 रूम आले ते 100-200 रूम करूं पावल्या. कोणा फुसता आमची फुसतात. आम मुळो कोण आम मुळो स्टेक होल्डर म्हणजे टॅक्सी ड्रायव्हर. आनी आमचे फुसतात तूं मात तूं व्हडले जाले आम आहाय थिंगा हाय न्हू टॅक्सी ड्रायव्हराक 100 कांय टॅक्स्यो जाल्यो नाय, ते 100 रूम बांदून काडले. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की हे जे गॅझेटाचेर बरयलो दॅट हॅज टू बी प्रोटेक्टेड. आनी एज अ लोकल MLA ऑफ युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी बाणालेचो अँड प्लस मेकिंग रिप्रेझेंटेशन आनी तुमकां ल्हान आसतना चोयता I will make sure that हे गॅझेटाचेर जे बरयलो that has to be protected. आनी हेजेर कितें बरयलो that these rates are for self-employed tourist taxi operators attached to the beach and start hotel. So ह्याला self-employed धंदो तुमच्या हातीन आनी हो धंदो तुमच्या हातीन आनी आमच्या गोंयकारां हातीन उरोवंकूच जायो शासनासन. आनी आमगेले नेक्स्ट फुडले पिळगे कडेन देखून हो धंदो वचपाचो, हो धंदो भायर वचपाक दिवपा नाय आनी हेच पासत हांव रावतलो. थँक्यू. ही ॲप आमकां नाका. We are totally opposed on taxi based aggregator app. आमकां कितें जाय ट्रान्सपरन्सी रेट एक दिया, फुल गोवा स्टेटीन पब्लिश करा. We want only transparency rate. सारकें मरे. Second thing, I just want to add, website taxi business should be fully and totally stopped. तेमी आमचो धंदो काबार केला. एक तर गोवा माइल्स आता हे ॲप म्हणला आनी वेबसाइट आनी ग्रुप दोगल्यांनी that should be totally stopped. आनी हांव वयत तो पडो जावं खंय वयत तो मडगो पावत तो हें दिसती पडो जाय सारकें मरे. एक म्हणल्यार डिजिटल प्लॅटफॉर्म काय नाही भायर. सो हिंगसोन हांव 500 रुपया 1000 रुपया हारीकूच ते करपा जाय. मुको कॅश आहा जाल्यार कॅश दिले, जीपे जाल्यार जीपे दिले, तुजे जाल्यार एक आमगे रेट हाती थिंगा एस्टॅब्लिश जावपाक जाय. पॉइंट टू पॉइंट एक्सेप्ट जावपाक जाय. पॉइंट टू पॉइंट हिंगसोन काडो मडगो सोडो काबार ही रेट. इतले ते QR कोडाचे ते एक्सप्लेन केला. तुम्ही गेलो कोण तो रोहन म्हणलो अंजुनचो तुम्ही चोयला हे कितें बंटी QR कोड चोयला ओ चोयल ना आम कोण समथिंग फॉर अस. डेमो तो प्रेजेंटेशन. That means you all discuss this. या आणि आवले ना तिला. आवले ना. रेडी फॉर ट्रान्सपरन्सी. So after that is not something आता लोग आहे म्हणून so we will explain that later. We are ready for the transparency, but not app is the solution for answer the thing. So app is not the answer, and app is not the solution. To GPay or he pays you by QR code. Now QR code is what is related to your SB account, where you have a specific code and to particular transfer होता that comes directly into your account. That is the QR code. QR code doesn't mean that तू आता आम भाडमातले आमगे पयशे GL घेतलो आणि पयशे मागीर ते आम दितले. No, this QR code is Direct. if I have an account that the customer transfers the amount to me through my QR code, which is my bank account. That is the QR code. Everybody individually, जे मनशा कडेन bank balance आहा, account आहाय, every account has a QR code. नो क्यूआर कोड Your personal तुगेलो, हांवें तुका पयशे दिवपा जाय. तुगे तूं QR code तुगे QR code उगत केल्यार तो QR कोड म्हणटा तो एक आसता तो अकाउंट तुजे बँकाक लिंक आसता तो एक QR कोड आनी हो QR कोड आदी वेबसाइट गव्हर्नमेंटाची वेबसाइट. गव्हर्नमेंट वेबसाइट तो रेट्स आनी टॅरिफ दाखोवपाक आनी डेस्टिनेशन दाखोवपाचें. जेन्ना तुवें ट्रीप केली न्हू तुवें तेंचो QR कोड न्हू फंड तेंच्या हितून वयचें डायरेक्ट इट मस्ट बी कम टू द ड्रायव्हर्स अकाउंट ऑन द स्पॉट. ऑलमोस्ट पॉइंट टू पॉइंट थिंगा घातले. आता मी गुगलाचेर कशें घालता आनी वयता मॅप्सांचेर वन प्लेस टू अनदर प्लेस कितले डेस्टिनेशन आसा ते दाखयता पॉइंट टू पॉइंट. सो आमचे जितले जे टॅक्सीकारांचे ज्यो रेटी आहा त्या वेबसायटीचेर अपलोड जावनी अपलोड जावपाक जाय. फर्स्ट थिंग रेट्स अपलोड जावपाक जाय. प्लेसी पॉइंट टू पॉइंट अपलोड जावन फायदो ना आनी कांयच जावचें ना.
आमचे जे रेट्स आहा टॅरिफ जी आहा ती अपलोड आहा ती आमकां सावथाचे एक हॉटेलाचे टॅक्सी स्टँडाक जावं हुंयचे बारीक जावं युनियन जावं नॉन युनियन जावं रेजिस्टर्ड युनियन हो कसले आसो कितें आसो कसले एसोसिएशन आसो एक टॅक्सी स्टँड एक गांवच्या हॉटेलाचे भुरगे भायर आसा तांकां कॉन्फिडंटान घेवनूच ती रेट मुखार घालतली त्या बगर कोणाक तर कॉन्फिडंस घेयना आमी रेट करपाक आनी कितें करपाक आमी मुखार वयचे ना आनी एका ही रेट करपाक आमी सगळे एकवटान एक बराबर येवन आनी एवरी मिटिंगेक एक गाडी घेवन आमकां वयचें पडटलें सारकें ऑफिशियली ऑफिशियली